दीस फाटीं म्हटल्यार बुधवारा दिसा 29 तारीख मार्चाचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू आणि थोडे ऑफिसांचेर धाड घातली सकाळची आणि थोडे एम्प्लॉईज ताका लेट येयलेले सांपडले ते एबसेंट आसलेले सांपडले आणि ताणें अशें आयको येता ते प्रमाणे ताणें इन्स्ट्रक्शन दिली म्हणटा की तांकां सस्पेंड करचें म्हणून. मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिली म्हणटकूच ती इमिजिएटली इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर हें जावंक जाय अशें ना, कित्याक एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर आसलेल्यान ऑफ द रँक ऑफ IAS ऑफिसर तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता दॅट रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर टू बी फॉलोड. एका म्हयन्यान 2 फावट पासून 1 वराचो लेट तर ताका जालो जाल्यार तें ऑफिसरान कांडून करपाक जाता आणि जेन्ना 3rd लेट अटेंडन्स जालो ऑन 3rd लेट अटेंडन्स तेजी कॅज्युअल लीव डिमांड करपाक जाता. हें एका म्हयन्या भितर सुबेज जालो जाल्यार आनीकूय एक्शन आसता तेजेर. आनी जरी तर हितूंतलो एक मनीस सदांच सिन्सियरली काम करपी, जरी तर सदांच टायमार पावपी, तेच दिसा घडये कित्याकूय लेट पावलो जाल्यार आनी तेच दिसा जरी तर सस्पेंड जालो जाल्यार ताचे मायंडाचेर जायतो परिणाम जावंक शकता. तो उरलेली सर्वीस भर आपल्याचें काम सारकें जायनासतना उरोंक शकता. ह्यो सगल्यो पॉसिबिलिटीज एवॅल्युएट करूनच तेन्नाच सस्पेन्शन ऑर्डर काडूंक जाय आसता. आमचे एम्प्लॉइजांचे थ्रू आउट गोवा मोन अशें जाल्लें आसा दॅट कलेक्टर हॅज फेल्ड इन हर डिस्चार्ज ऑफ हर ड्युटीज. आमी गव्हर्मेंटाक इतलेंच बरयलां आमचे हेजे प्रमाणे आमकां दिसता ते प्रमाणे कलेक्टर हॅज फेल्ड. इफ यू फील दॅट कलेक्टर हॅड एनी वॅलीड ग्राउंड्स आमकां विदीन 15 days सांगचें म्हूण सांगल्या. आनी जरी तर इफ द कलेक्टर हॅज फेल्ड एंड इफ द कलेक्टर हॅज एब्यूज हर पावर्स जाल्यार तिका एज एन एक्झाम्पलरी पनिशमेंट ताका 1 डेयाची सस्पेन्शन दिवचें म्हूण सांगलां. आतां जरी तर गव्हर्मेंटाक प्रूफ जालें की शी हॅज फेल्ड इन हर डिस्चार्ज ऑफ हर ड्युटीज म्हणून ऑर शी हॅज एब्यूज हर पावर्स आनी इफ द गव्हर्मेंट डजंट suspend her, then as per our practice we will frame a mock suspension order, we will frame mock charge sheet, and with the FEG we will go to the collectorate office, make some protest and serve the order and the charge sheet to the FEG. That will be our future course of action if government says that she has failed in discharge of her duties.